धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलून पिसिदियेचे अंतिओकेंत पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानांत उबो रावून म्हणलें, म्हज्या भावा भयणीनो, अब्राहमाचे कुळयेच्या पुतादुवानो, आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतोल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुसलेमाच्या लोकान आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखो नासतना न्हय म्हूण सोनवारा वाचतात तीं प्रवाद्याचीं उतरां समजो नासतना ताचेर मोरणांचें फोर्मोण मारलें आनी तीं घडोवन येशीं केलीं. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना. तरी ताचेर मोरणांचें फोर्मोण मारूंक तांणी पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयलें आसलें तितलेंय शाती पावयल्या उपरांत तांणी ताका खुर्सावेलो देंवयलो आनी एके सोमादींत निकेपिलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी गालिलियांत थावन आपणा बराबर जेरुसलेमाक गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो. आनी पोरजे मुखार हे आजून ताचे साक्षी, ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक भासावणी केल्ल्यो त्यो आमां तांच्या भुरग्यां थंय जेजूक पुनर्जिवंत करून ताणें पाळल्यो म्हूण आमी तुमकां परगोट करता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रांत अशें बरयल्लें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगोडटलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रांत तुजें दायज करून दितलों. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे आधीन करतलों. लोखंडाचे बेतकाटेन तूं तांची पदवी मोडतलोय. कुंभाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पूड करतलोय. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो, समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभाऱ्यानो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचें भें धरात आनी थरथरून ताका पांयां पडात. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. उद्गार. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर मुझे वरवीं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उचांबळ जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ स्वातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलों आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलों. अशें जंय हांव आसां
थंय तुमी आसतल्यात, आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणोत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातली हांव? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बोगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.